नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात ते म्हळ्यार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर. गिरीश बाब, वेलकम टू द स्टुडिओ. सगळ्यांत पयली गजाल वळख करतना दिसता हांवें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अशी दिली. ही सारकी वळख काय चुकीची वळख? म्हगेले रिजिग्नेशना खातीर म्हाका दिसता तुमी प्रामाणीक प्रश्न चालला सारको. ऑफ कोर्स आफ्टर ZP elections I attended my resignation. सो कितें आहा सद्याची परिस्थिती? सद्या परिस्थिती काय ना, आमी एग्रेसीव जावपा पडटले. आमकां जी आमी मास बेज पार्टी जो आमचो एक समज आसा त्या समजा परस वेगळे वचून पार्टीन कॅडर बेज आमी मुवमेंट करपा पडटलो. आमचे भूत प्रस्थापीत करपा पडटले आनीक त्या हितून काम केलें जाल्यार काँग्रेस पक्षांक खूब जाण सांगता जे नॉन काँग्रेसमॅन केन्नाय उलयता आसतना, आनी एक जनरल समजूय आसा की काँग्रेस पक्ष हो खंयच्याय टायमार कसोय करून भुर्र करून मजल मारपाक शकता. ही एक इनबिल्ड कॅपेसिटी काँग्रेस पक्षान आसा. आनीक आमकां फक्त आमच्या वर्कर्स वोटर्स हांकां चार्ज करपाक जाय आनीक परत तो एक विश्वास परत बिल्ड करपाक जाय. एक थोडी ट्रस्ट डेफिसीट आमचे भितर निर्माण जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान थोडे दुबाव लोकां भितर आसतात. ते दुबाव जर आमी एक सारके परत परत लोकांक सांगून जर स्पश्ट केलें, म्हाका दिसता आमचो जो वोटर, हांव रागार म्हणना, आमचेर एक शीण आसा तेंचो, तो शीण जो ते एक्सप्रेस करता, पयर वोटिंगाकूय एक्सप्रेस केल्लो आसा की कदाचित आमच्यो थोड्यो चुको जाता आसतल्यो. त्यो चुको आमी सुदारपाक जाय आनीक लोक कितें सांगतात तें आयकोन आमी त्या एंगलांतल्यान जर आमी काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोक परत आमचेर विश्वास दवरून 2022 आमी सरकार स्थापन करपाक शकतले. ZP इलेक्शनाच्या रिजल्टा उपरांत तुमचेर वैयक्तीक टिका खंय जाली आनी खूब ही टिका अशी जाली की तुमी मागीर राजिनामो दिलो. कितें कारण आशिल्लें हो राजिनामो दिवपा फाटलो? आनी आय थिंक यू आर व्हेरी हर्ट की तुमी राजिनामो दिलो आनी आमी सगळे जाण तुमकां सोदताले, तुमी सारके अज्ञातवासाक अशें गेले. कितें कारण आशिल्लें आनी आज इतली सगळे दिसांनी त्या फेजीची तुमी एनालिसीस कशी करतात? एक्चुली रिजल्ट जातकर कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. आनीक पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हेजी पूर्ण जबाबदारी म्हाजी जाता. हांव थोडे मोरल वॅल्यूज आनी प्रिंसिपल्स घेवन राजकारणान जावं पब्लीक लायफान आसा. आनी म्हाजे जर तुमी फाटलो इतिहास करून केन्नाय काडून पळयलो, रायट फ्रॉम द डे आय एंटर्ड पॉलिटिक्स, सो आय हॅव ऑलवेज वर्कड ऑन दॅट हाय मॉरल ग्रावंड. आनी थोडे मॉरलिटी आनीक वॅल्यूज आनीक प्रिंसिपल हे जनरली राजकारणी दवरनात, पूण म्हाजे कोतान हांव ते सामको पर्सनली घेवन बसता. आनी तातूंतल्यान दिसलें की ही जी आमी हार जाली, कशी हार जावं, कमी लोक म्हणजे 50% गोंयच्या लोकांनी वोटींग केलें, आमचे लोक भायर सरले ना, पूण कितेंय जालें जाल्यार एक्चुली तेजी जबाबदारी हांवें घेतली. टिका ही सहज जाता, जो कोण लिडर आसता तेजेर टिका जाता आनी टिका सहन करपाची शक्ती आसपाक जाय. पूण हांव टिके खातीर रिजायन जालो अशें न्ही, की म्हाका दिसलें स्वताक की रिजल्ट जातकर हो खूब म्हणजे कमी हे जाली अपेक्षा आशिल्ली प्रमाण. रिजन कितें आसूं, रिजन आसूं की 8 म्हयन्यांनी वोटींग जालें, प्रचार जालो ना, लोकांक खबरूच ना, BJPन आपली गव्हर्मेंट मशिनरी यूज केली, अडानीचे पयशे यूज केले. म्हणजे एक्चुली आमी हरोना, हांव म्हणटा अडानी जिखलो ह्या इलेक्शनाक. सो हे वेगळी सगळी कारणां आसली जाल्यार सुद्दां एक नैतीक जबाबदारी म्हाजी जाताली आनी त्या कारणान हांवें राजिनामो दिलो. राजिनामा दितकर अशी अपेक्षा आशिल्ली की खुबशे कार्यकर्ते जावं ऑफिस बेरर्स बरे मागपी फोन करून एक तुका इमोशनल ब्लॅकमेल करतात तेजे नंतर की तूं रिजायन जावपाक जायना आनी कितें. म्हाजें मोबायल ऑफ दवरपाचें कारण तें आशिल्लें की परत परत प्रत्येकाक जस्टिफाय करपा पडटलें आनी समजोवपा पडटलें आनी तुजेर तो एक इमोशनल ब्लॅकमेल जाल्या भशेन तुजो एक वेगळो दबाव येता. सो हांव त्या दबावाक भितालो. ताजे उपरांत तुमचे डेस्क इन्चार्ज गोंया आयलेत आनी सगळ्यां कडेन सविस्तर चर्चा केली. आज हें स्टेटस कितें ऑलमोस्ट म्हयनो जावपा आयलो तुमी राजिनामो दिलो जाल्यार आज तुमकां पक्षान कितें सांगलां? म्हाका पक्षान इमिजिएटली सांगलां की
पक्षा भितर वॅक्यूम क्रिएट जावपाक जायना. तुजो राजिनामा दिल्लो आसलो कारण आसलो सुद्दां जाल्यार ज्या दिसा दुसरो रिप्लेसमेंट येतलो त्या म्हणसर तुवें काम करपाक जाय. सो आनीक ह्या पक्षांक जवळ जवळ 30 वर्सां आमी काम केल्लें आसा आनीक पक्षाक खूब कितें दिल्लें आसा. सो त्या टायमार जेन्ना एक मिनीट सुद्दां पक्षाचें काम न करता रावप न्ही हो पक्षाचेर अन्याय म्हाजे कडल्यान. सो हांवें काम म्हाजें परत सुरू केल्लें आसा. एक विशय येता तो म्हळ्यार तुमचे आरोप जे जाले तातूंत भितरलो एक आरोप आशिल्लो की तुमी चुकीचे उमेदवार दिले, तुमी चुकीची रणनिती केली आनी ताका लागून पक्षाक हो मार सोंसचो पडलो. आनी एक तातूंत आनीक दुसरो आर्ग्युमेंट आयलो की आमदार आनी पक्षाचे ऑर्गनायझेशन हांचे मदीं तयार जाल्ली एक दुफळी. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? त्या दोनूय गजाली कडेन ही एनालिसीस आनी आमदार वर्सीस पार्टी ऑर्गनायझेशन अशी एक चित्र जावपाक लागलां ताजेर. म्हाका तसो दिसना की आमदार आनीक पार्टी भितर तसो डिफरन्सीस कितें आसा. की डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसपाक शकता. की पक्षाच्या आमदारांक दिसतालें की आमी हे निवडणूक लडोवप न्ही, संघटनेक दिसतालें की आमी हे निवडणूक लडोवप. सो तितून भितर हो एक डिफरन्स जो आशिल्लो आनी तो डिफरन्स वॉज ऑफ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. इट वॉज इज नॉट अ क्लॅश एज सच. सो आमदार तेंच्या एंगलांतल्यान चिंत्ताले आनी संघटना संघटनेच्या एंगलांतल्यान चिंत्ताले. आनी आमचो पक्ष डेमोक्रेसीक बिलीव करपी. सो त्या खातीर आमी दोन वेगळ्यो वेगळ्यो बैठकी घेतल्यो आनी त्या बैठकीन परत रिइन्फोर्स जालें की युनॅनिमस रेजोल्युशन जालें की आमी हे झडपी इलेक्शन जेन्ना सरकार हे पक्ष पावण्याचेर इलेक्शन करता तेन्ना एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस जो काम करता तेणी ह्या ह्या झुजांतल्यान पयस वयचें न्ही, ह्या झूज लडप, ही फायट करप हो निर्णय पक्षाचो जाल्लो. आनी तातूंतल्यान नंतर जेन्ना आमदारांचे कॅन्डिडेट आसताले थंय प्रत्येक कडेन आमदाराक आमी हें दिलें चडशें की कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक. सो कॅन्डिडेट सिलेक्शन हें भोवसंख्येन जे जंय आमदार इंट्रस्ट घेता जावं आमचो हें आसा ते आमदार कॅन्डिडेट आपलो त्यांनी हें केल्लो. बाकी कडेन आमी ब्लॉक लेवलाचेर सोडलेलें. जंय ब्लॉक लेवलाचेर क्लॅश आसता थंय आमी तालुका लेवल कमिटी केल्ली आनी जंय तालुका लेवलाचेर जायनाशिल्लें थंय मागीर तेजे नंतर आमी थोडे सिनियर लिडर्स बसून एक कन्सेसस करपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी तो प्रयत्न फक्त म्हाका दिसता एक 5 ते 6 मतदारसंघान. सो चडशे तिकेट्स जे सिलेक्शन जाले ते ब्लॉक लेवल आनी तालुका लेवल कमिटीचेर जाल्ले. तुमकां दिसता की विधिमंडळ पक्षानय ह्या रिजल्टांची जबाबदारी घेवपाक जाय? न्ही, हांव कितें करपाक शकता आनी हांव कशें कंट्रिब्यूट करपाक शकता आनी जबाबदारी कशी घेवपाक शकता हें म्हाजे वतीन उलोवपाक शकता. हांव दुसऱ्या कोणाकूय सांगपाक शकना की हेजी जबाबदारी तुमी घेयात म्हणून. जेन्ना सक्सेस जाता ते सक्सेस एक लिडराचें कर्तव्य आसा, त्या सक्सेसाक सगळ्यांक तेजें श्रेय दिवप. पूण जेन्ना कितें कसली चूक जाता जावं रॉंग जाता जावं फेलियर जाता तेजी जबाबदारी लिडरान घेवप. ही म्हाका दिसता एक लिडर म्हणून म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली. ती तूं दुसऱ्यांक डिमोरलायज करनासतना पक्ष परत उबो रावपाक जाय ह्या हितूंतल्यान तेजी पूर्ण जबाबदारी ही हांवें घेतलेली आसा. आनी म्हाका दिसता त्या हेजेर खंयच्याच वर्कराक हांवें डिमोरलायज जावपाक दिलें ना. 2 आमदार जांचे विशीं म्हाका दिसता उलोवप गरजेचें आज ते म्हळ्यार एक फोंडेचो आमदार रवी नायक जांचे मदीं आनी तुमचे मदीं बऱ्योच शाब्दीक चकमकी जाले सारक्यो. तुमी फोंड्या कडेन कशें पळयतात? तुमी आज धरून चल्ल्यात की रवी नायक इज वीथ बीजेपी म्हणून? ज्या दिसा तेजे 2 चले बीजेपीन गेले आनीक तो तेजे परवानगी शिवाय ते चले वचपाक शकना कारण तशें ते प्रस्थापीत लिडर जाले नाशिल्ले. तो म्हणटा ते एडल्ट्स ताणें स्वताचो निर्णय घेतलो म्हण. त्याच हेजेर येता. जेन्ना ताका कळ्ळें की आपले चले बीजेपीन वयतात तेजें एक कर्तव्य आशिल्लें की पार्टीचे प्रेजिडेंट आनी CLP आमकां सांगचें. सो जेन्ना कळ्ळें म्हाका हांव तेजे घराडेन गेलो, घराडेन बसून थंय रावलो. तरी पूण तो म्हाका मेळना. तेजे नंतर फोनाचेर चर्चा जाली. तो म्हणपाक लागलो ते आतां व्हडले जाल्ले आसा ते डिसिजन घेतात. सो तेजे नंतर आमकां कळ्ळें की हे तेजे कन्सेंटा शिवाय बीजेपीन वचपाक शकना. सो संघटना आमी कितें करतात काँग्रेसीन की कोण तरी पक्ष सोडून वचसर रावतात. पूण संघटना तशी रावन आमी आयज आमची वायट परिस्थिती जाल्ली आसा.
सो जेन्ना आमकां सिग्नल मेळटा की आमचो फोंडेचो आमदार हो पक्षा बरोबर ना तेन्ना तो टॅक्निकली लिगली तो काँग्रेसीचो MLA जाता पूण संघटनेच्या बाबतीन ताका आमी काँग्रेसचो MLA म्हणून कावंट करून फोंडा मतदारसंघ आमी वॅक्यूम क्रिएट जावपाक शकता आनी तो रिजायन जायसर रावप आनी थंय परत संघटना परत उबी करप तेजे नंतर कॅन्डिडेट तयार करप हो टायम खूब लॉस जाता सो त्या खातीर एज अ पक्ष आमी निर्णय घेतलो की फोंड्या हांगा वॅक्यूम आसा फोंड्या हांगा आमचो लिडर ना आज एक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही रवी नायकाक आपलो आमदार माननात 100% हांवें तेच क्लॅरिफाय त्याच दिसाच केलां ज्या दिसा तेजे भुरगे गेले त्याच दिसा हें क्लॅरिफाय केलां की आमकां फोंडा वॅक्यूम आसा आनी फोंडा आमकां न्यू लिडरशीप आतां उबी करपाक मागीर होच न्याय प्रताप सिंग राणे कित्याक लागना एक्झॅक्टली सो हो आर्ग्युमेंट रवी नायक खूब फावटी करतालो रवी नायक हो 2 फावटी पक्ष सोडून गेलो आनी एकदां CLP लिडर म्हणून एक वेगळो रेकॉर्ड तेणें देशांकूच न्ही तर आख्या जगांक केलो आनी जेन्ना प्रताप सिंग राणे काँग्रेस पक्षान ज्या दिसा प्रवेश केला त्या दिसा साकून तो काँग्रेस पक्षा कडेन सामको प्रामाणीक आसा नंबर 2 विश्वजीत राणेक जेन्ना वयताले तेन्ना हाडोवपाचे तेणें प्रयत्न केले पक्षाकूय तेणें सांगलें की तुमी प्रयत्न करात आनीक विश्वजीत राणेक दवरपाचो प्रयत्न करा त्या म्हणसर विश्वजीत राणे हो आमदार जाल्लो आशिल्लो सो ताका BJPन वचपाक प्रताप सिंग राणेंचो रोल नाशिल्लो एक आनी तेजे अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन करपाक सुद्दां रेजोल्युशन मूव करपी तो आशिल्लो तो ताका खंयच डिफेंड केलो ना पक्षा बरोबर निश्ठेन रावलो तो वचून सुद्दां पक्षाक तो एकनिश्ठ रावल्लो आसा वेरेस रवी नायकाचे बाबतींत तें नाशिल्लें रवी नायकाच्या कन्सेंटान ते भुरगे गेल्ले आसा हें सगळ्यांक खबर आसा कारण ते भुरगे इवन खंय बसतले इवन च्या पितले जाल्यार सुद्दां बापायक ते विचारतात ती गजाल राणेच्या बाबतींत ना राणेचो जो चलो आसा तो कितलो पॉलिटिकली मुखार धांवता आनी तेजी निर्णय जे आसता कितले फास्ट घेतले वता हे सगळ्यांक खबर आसा सो त्या हितून रवी नायकाची डिसिजन आनी प्रताप सिंग राणेची डिसिजन हितून भितर खूब फरक आसा एक आसा की तुमी अध्यक्ष जातकीर तुमकां भरपूर आव्हानाक तोंड दिवचें पडलें पयलीं 2 आमदार गेले मागीर बाय इलेक्शन जालें बाय इलेक्शनाचे पराभव जाले आनी ताजे उपरांत 10 जाण इन्क्लुडींग युअर लिडर ऑफ ऑपोजिशन गेलो ही जी सक्सेसीव पक्षाची हानी जाल्ली आसा ताजे असेसमेंट तुमी कसो करतात आनी तुमी एक अध्यक्ष म्हणून कितें आडावपाक शकले नात ही जी एक नवी परंपरा भारतीय जनता पक्षान अक्रॉस इंडिया सुरू केल्ली आसा ताका गोंय हें अपवाद जावपाक शकना आमचे आमदार गेले हे आमी विरोधक आसतना कर्नाटकाचे आमचे आमदार गेले आमचो सरकार सत्तेर आसतना आमचे मध्य प्रदेशाचे आमदार गेले आमचो सरकार थंय सत्तेर आसतना सो जेन्ना इंडिविज्युअलाची जी ग्रीड आसता जी पयशांची करपाची आस आसा आनी तो जेन्ना आयडियोलॉजिकली पार्टी कडेन कनेक्ट नासता तेन्ना ते नरेंद्र मोदी अमित शाह ह्यांच्या ज्यो ह्यो व्यूहरचना आसात तांकां ते बळी पडटात आनी त्या बळी पडोवन आमचे कितलेशेच आमदार देशभरांतल्यान गेल्ले आसात आमचे थोडे कडेन खासदारय गेल्ले आसात आनी तितले हे गोंयचे आमदार हेंचे पयलीं हेंची थोड्यांची हिस्ट्री खबर आसा खंयच्या पक्षांक ते निश्ठेन केन्नाच रावल्ले ना जंय पयशे आसात थंय ते आसात जंय सत्ता आसात थंय ते आसात सो तांकां जर हांवें आडयतलो जाल्यार म्हाका जे BJP तांकां दिता तेजे परस हांवें डबल पयशे तांकां दिवपाक पडले जावं तेंचे परस हांव 10 रुपया तरी मायज तांकां दिवपाक पडले सो ते पयशे दिवन तांकां आडोवपाची एक म्हणजे कॅपेसिटी ना आनी ती आशिल्ली जाल्यारूय ते पयशे दिवन तांकां आडोवपाक आमी सोदपा नाशिल्ले सो ते आपलो प्रोग्रेस आनी आपल्या फॅमिलीचो प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट करपाक गेल्ले आसात तेणी अजुनूय विकास म्हणटा तो त्या मतदारसंघाक अजून पळयल्लो ना बाय इलेक्शन आनी तुमचें उत्तर गोंयचें इलेक्शन पयलीं तुमची इलेक्शनाची येवया खूब जाण टिका करतात की तुमी चूक केली की तुमी उत्तर गोंया येवन लोकसभेची वेंचणूक लढयली आज इन हायंडसायट तुमकां दिसता की ती चूक आशिल्ली त्या सिट्युएशनान जेन्ना तूं डिसिजन घेता त्या सिट्युएशनान ते डिसिजन म्हाका दिसता रायट आशिल्लें एक्चुली सगळ्यांचें हें आशिल्लें की हांवें सावथ गोवाक इलेक्शन लडोवप सो पक्षान म्हाका सांगलें की तुजी गरज नॉर्थ गोवाक आसा सावथ गोवा आमचो स्टेट सीट स्ट्रॉंग आसा आनी आमी थंय सावथ गोवा जिखपाक शकता
नॉर्थ गोवाक आमी थोडे कॅन्डिडेट्स शॉर्टलिस्ट केले, तितून भितर एडवोकेट रमाकांत खलप हो लिडींग आशिल्लो, आनी ताका आमी ऑलरेडी सांगलेलें बीन. तेजे नंतर ताणें पक्षाक सांगलें की आपल्याक मांद्रे इंट्रस्ट आसा, तेन्ना तुमी आपल्याली टिकेट ही मांद्रे कन्सिडर करात. तेजे नंतर आमी दिसलें की हांगा नॉर्थ गोवाक आमकां कॅन्डिडेटाचो प्रॉब्लम जातलो. हांव पर्सनली निर्मला सावंता कडेन मेळ्ळो आनी तिका खूब कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो की नॉर्थ गोवा येवन तुमी काँग्रेस पक्षा परत जॉयन जायात आनी नॉर्थ गोवाची सीट तुमी लढयात. त्या हेजेर तिणें न्हयकारलें. तेजे नंतर आमी प्रताप सिंग राणे, जो एक नॉर्थाचो एक आमचो स्ट्रॉंग लिडर, ताका रिक्वेस्ट केलो की तुमी ह्या फावटी लोकसभाचें नॉर्थ गोवा इलेक्शन लढयात. तो म्हणपाक लागलो ना आपूण रमाकांत खलपा कडेन ताका दवरया. हांवें म्हणलें तेजे कडेन उरलें, तो सांगता की तुमी सपोर्ट केलो जाल्यार तो बसता. सो तेन्ना तुमी जर ताका सांगलें आनी आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगलें जाल्यार तो म्हणलें बसपाक रेडी आसा. सो त्या हेजेर म्हाजे कोतान तो ताजे कडेन उलयलोय बीन. सो तेजे नंतर तेंचें कितें हें जालें तें खबर ना, परत म्हाका मॅसेज मेळ्ळी ना म्हणून. तेजे नंतर आमी ताका कन्विन्स केलो की तुमची मिसीस आसा जी एक सोशल फिल्डाक ऑलरेडी आसा, तिका आमी नॉर्थ गोवाच्यान इलेक्शन लडोवया. आनी हांव तेजे कडेन पर्सनली उलयलो की तुमी नॉर्थ गोवाच्यान काँग्रेस टिकेटीचेर बसा म्हणून. सो पूण प्रताप सिंग राणे तयार जायना जाले की तिका तिकेट हें करपाक. शेवट पर्याय नासून म्हाका तें इलेक्शन लडपा पडलें आनी हांव फोर्सफुली म्हणजे विथ फूल एनर्जी आनी फूल पूर्ण ताकदीन ते निवडणूक लडयली. पूण तितूंतल्यान लुकसाण जालें ना आमकां. आमी जो ओवरऑल एक एटमॉस्फियर जालो जंय BJP कडेन 2 सीट आशिल्ले, तो एक सीट आमी जिखले. त्या हेजेर केन्नाच चर्चा जाली ना की BJP एक सीट हरली. आख्ख्या देशाक BJPची जी मोदीची डबल लाट सुरू जाल्ली ह्या पार्लमेंट इलेक्शनाक, थंय जंय आमचे सरकार आशिल्ले त्या राज्यांनी सुद्दां BJPक वोट शेअर वाडलो, काँग्रेसचो वोट शेअर देंवलो. जंय काँग्रेस आनी BJP फायट केल्यात त्या राज्यांनी. गोंयांक आमी विरोधी पक्षान आसून सुद्दां आमचो सरकार ना गोंयांक, आमचो वोट शेअर जवळ जवळ 6.32% वाडलो गोंयांक. आनी मोदीची इतली लाट आसून सुद्दां BJPचे वोट शेअर 2.2% देंवलो, तेंचो सरकार आसून सुद्दां. देशान चित्र वेगळें, गोंयान चित्र वेगळें. आनी दोनूय मतदारसंघांनी आमची जवळ जवळ 30,000 म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार नॉर्थ गोवांक जवळ जवळ आमचो 32,292 वोट्स वाडली आनी सावथ गोवा जवळ जवळ आमची 34,833 मतां वाडली. हो आमचो अचिवमेंट जालो दोनूय राज्यांत. वेरेस BJPची वोट्स कितली वाडली, जवळ जवळ सावथ गोवान तेंची 3,000 कितें वाडली आनी नॉर्थ गोवान फक्त 4,000 वाडली. एक रमाकांत बाब खूब फावटी म्हणटात की आपल्याक सांगिल्लें की नॉर्थ गोवा नाका, तुमी मांद्र्या कॉन्टेस्ट करा म्हणून, आनी मागीर आपल्याक मांद्रेची तिकीट दिली ना म्हणून. हें तुमी कशें डिफेंड करतात? तिकेट कोणाकूय प्रॉमीस करपाचें हें खास करून बाय इलेक्शनाक जंय कंटेंडर चड आसात थंय आमी कोणाकूच उतर दिवपाक शकनात. आनी खंयच हांवें कोणाकूच पर्सनली उतर दिलें नाशिल्लें. तुमी दिलें नाशिल्लें? हांवें कोणाकूच उतर दिलें नाशिल्लें. आमचो तो प्रोसेस आसा, आमची थंय चर्चा जाताली. ती चर्चा जावन तेजे नंतर आमची दिल्ली सुद्दां तेजेर चर्चा जाली. सो त्या हितून आमचो जो ऑब्जर्वर आशिल्लो त्या टायमाचो निलकंठ हळदकर, तो मांद्रेचो हे आशिल्लो आनी तेजे एटॅच ताका आनीक 2-3 सेक्रेटरी आशिल्ले. तेंचो सगळ्यांचो जो रिपोर्ट आशिल्लो त्या रिपोर्टाचेर आमी गेले आनी तेजे नंतर आमचे CLP तेन्नाचे लिडर, बाकीचे सिनियर लिडर हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन चर्चा करून आमी कॅन्डिडेट सगळे फायनलायज केल्ले. हो गिरीश चोडणकराचो एकल्याचो निर्णय नाशिल्लो. दोनी कडेन म्हापशां मागीर शिरोडा, पणजी तुमी सीट जिखले. पणजे बाबूश मोन्सेराताक तिकीट दिली, ही चूक आशिल्ली काय सारकी आशिल्लें? चूक आशिल्ली आनी ताका केंद्रीय आमचें नेतृत्व, हांव आनी तेन्नाचे आमचे इन्चार्ज डॉक्टर चेल्ला गोवा आमी त्या फेवरान नाशिल्ले. पूण सगळे आमदार MLA येयले आनी ते म्हणपाक लागले हांगा सीट फक्त बाबुशाक दिवपाचो. पूण ओवरऑल त्या टायमाचो जर सिट्युएशन जर पळयलें जाल्यार हांवें जवळ जवळ 100 पणजी लोकां कडेन उलयलो, कारण तेजे पयलीं इलेक्शन हांवें लडयल्लें आशिल्लें. पूण सगळ्यांचो सूर हें आशिल्लो की BJP हरतली जाल्यार बाबुशाक तिकेट दिवपाक जाय आशिल्ली. पूण थोड्यांचो सूर आशिल्लो की बाबूश हो स्टेबल रावपाक शकना खंयच्याच पक्षा कडेन, तेन्ना बाबुशाक तुमी तिकेट दिनाका हो एक सूर वेगळो पूण खूब कमी येतालो.
केंद्रीय नेतृत्व तर सारकें सांगतालें की तुमी ताका परत दिनाका, कारण आमी खूब चुक्यो 2000तल्यान गोंयांक केल्ल्यो आसात. पक्ष सोडून वयतात, तांकां परत आदारान परत घेतात आनी तांकां आमी ग्लोरिफाय करतात. आनी एक रॉंग मेसेज मतदारां कडेन गेल्ली आसा आनी ताजें खूब लुकसाण आमकां आजुनूय जाता. शिरोड्या दिसता की जे तुम्ही मोगो बरोबर अंडरस्टँडींग म्हणटाले ते जर शिरोड्या फायन ट्यून केल्लें जाल्यार शिरोड्या जिखप शक्य आशिल्लें. शिरोडे आमचे कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची चूक जाल्ली. त्या हातूंत थोड्यांक दिसतालें की महादेव नायक हो एक थंय स्टाब्लिश लिडर आशिल्लो, तो थंय जिखपाक शकतालो. पूण आमचे थोड्यांचें एक मत आशिल्लें थंय एक डॉक्टर सुभाष प्रभुदेसाय एक नवीन चेहरो आनी क्लीन चेहरो त्या मतदारसंघात आशिल्लो, सो ताका तिकेट दिवपाची आशिल्ली आनी तो तयारूय आशिल्लो इलेक्शन लडोवपाक. पूण तेजी थोडी डिफिकल्टी आनी थोडी पक्षाच्यो डिफिकल्टी हे जावन थंय असो एक सूर जालो की महादेव नायक थंय टक्कर दिवपाक शकतालो. पूण ती आमची त्या वयली चूक जायची. आज जेन्ना तुम्ही ह्या झेडपी रिजल्टा कडेन पळयतात, डिमोरलायज जाल्यात? इमिजिएटली जेन्ना रिजल्ट येता आनी तेन्ना जेन्ना तुमचे कॅन्डिडेट्स हरतात, जेन्ना शुअर कॅन्डिडेट्स हरतात, तुमच्या आमदारांच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले झेडपी कॅन्डिडेट्स हरतात, तुमचे स्ट्रॉंग बेल्टांतले कॅन्डिडेट हरतात, तेन्ना डेफिनेटली दुख्ख जाता आनी डिमोरलायज जातात. आनी हांव जालोय बीन थोडो. पूण तेजे नंतर जो एसेसमेंट आमी वेगळो केलो, त्या एसेसमेंटाचेर आमकां कळ्ळें की ही एक जे झेडपी इलेक्शन जे 23 मार्चाक जावपाचें आशिल्लें, जें पोस्टपोन जाल्लें, तें पोस्टपोन जातकर जो एक वेगळो मुवमेंट जालो जिंदालाच्या अगेन्स्ट, आमच्या अडानीच्या अगेन्स्ट कोलाचो, त्या हाजेर हें इलेक्शन बीजेपी लडयनाशिल्लें. हें इलेक्शन तेजे नंतर अडानी आनी तेंचो वॉर रूम हें इलेक्शन लडयताले. आनी जी डेट सिरियस एलिगेशन तुमचे पक्ष करत आसा, पूण हाजो एविडन्स आहा कितें? एविडन्स मुखार येतले आनी लोकां मदीं आसाय बीन ते. हांगा खंय खंय कोणाक पयशे कशे पावले, फक्त सत्ताधारी बीजेपीकूच न्ही, जे बाकीचे आनी कोणी लडटाले तांकां खंयच्यान पयशे कशे आयले आनी तेणी कशें हें केलें, इलेक्शन डेट्स कश्यो ठरल्यो, हें सगळें हळूहळू उगडें जावपाक लागलां. आनीक जे जवळ जवळ 25 crores प्लस 5 crores जे अडानी आनी तेंचे बाकीच्यांनी इन्वेस्ट केले ह्या इलेक्शनाक, सो तांकां हे पीनट्स. दे वॉन्टेड टू शो दॅट देर इज नो इम्पॅक्ट ऑफ कोल ऑपोजिशन टू ऑल दीस 3 projects इन गोवा. एंड कितले वोटरांनी वोट केले, म्हणजे झेडपी इलेक्शनाक जे एलिजिबल वोटर आशिल्ले म्हणजे ते अर्दें गोंय तेजें, आनी ते फूल अर्दें गोंय सुद्दां न्ही, म्हणजे जवळ जवळ 50% वोटींग जालें. आनी त्या 50%चे 40% वोट्स बीजेपीक पडले. आनी ते जर ओवरऑल जर गोंयचें चित्र काडून तुमी जर पळयलें, म्हणजे ओवरऑल गोंयांक वोटर आसा जवळ जवळ 10.5 लाख, तितूंतले नॉट इवन 20%, लेस दॅन 20% वोटींग. सो लेस दॅन 20%ाचो मॅन्डेट हो मॅन्डेट जावपाकूच शकना. आनी आमचे वोटर जे आशिल्ले ते कितलेशेच भायर सरोना. जो सगळ्यांक आमी जे असेसमेंट केलो की आमचो जो शुअर वोटर आशिल्लो तो भायर सरोना. तो एक तर कोविडा खातीर भायर सरोना, काय आमचे वेगळे वेगळे चुको जाल्यो, 10 आमदार गेले आनी लोकांक दिसते ह्या 10 आमदारांक परत आमी घेतले आनी परत घेवन तांकां तिकेट दितले. सो ही एक मेसेज आमी क्लियर करपाक शकले ना. तातूंतल्यान लोकांनी कित्याक वोट करप, 10 आमदारां परत घेवची ना, 10 आमदारांक परत घेवचे ना, हो निर्णय गोंयांक जाल्लो आसा, हो निर्णय दिल्ली जाल्लो आसा. पूण हो आमी सक्सेसफुली कम्युनिकेट लोकांक करपाक शकले ना, लोकांचो विश्वास ना आमचेर. आज ह्या इलेक्शना उपरांत आनी ह्या रिजल्टा उपरांत गोंयांतले सगळे ल्हान व्हड पक्ष म्हणपाक लागल्यात की एक युनायटेड ओपोजिशन फ्रंट आसपाक जाय आनी ताजी लीड ऑब्वियसली एज अ प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी काँग्रेसीन घेवपाक जाय. तुमकां पडटा हें की युनायटेड ओपोजिशन फ्रंट आसूंक जाय, काय तुमी सद्या म्हणटात की नाकाच म्हणून? युनायटेड ओपोजिशन फ्रंट ही काळाची गरज आसा. आनीक जितले फोर्सीस जे बीजेपीचे अगेन्स्ट आसात आनी जे क्रेडिबल आसात, जेणी गोंयच्या लोकांचेर केन्नाच अन्याय केलो ना, म्हणजे बीजेपी पयलीं नाका म्हणली आनी सत्ते खातीर बीजेपी कडेन गेले आनीक लोकांक एक शॉक दिलो, लोकांचेर एक बीजेपीचो सरकार लादलो, लोकांनी वोटींग क्लियर केलें की 17 आमदार काँग्रेसीक दिल्ले आनी बीजेपीचे सगळे 50% आमदार हरयल्ले, सीएमाक हरयलो, तांचे मिनिस्टरांक हरयले आनी तांकां 13चेर व्हेले. सो लोकांची मेसेज क्लियर आशिल्ली की बीजेपी सोडून सरकार जावपाक जाय आशिल्लो. सो तेन्ना काँग्रेस पक्षान सगळो प्रयत्न केलो की बीजेपी शिवाय एक सरकार दिवपाचो. तेन्ना खुबशे लोकांनी लोकांक फटयले आनीक बीजेपीचो सरकार प्रस्थापीत केलो. सो असे जे लोक आसा तेंचे बरोबर जर आमी युनिटी म्हणून गेले
जाल्यार तो एक लोकांचेर आमी केल्लो एक वेगळो अन्याय असली लोक बी नाका नांव घेवया म्हाका नांव असल्या टायमार म्हाका नांव घेवपाक कांय फाटीफुडें जायना. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड म्हणटा की तुगेलें युनायटेड फ्रंट आसपाक जाय, काँग्रेसीन लीड घेवपाक जाय, काँग्रेस आनी आमी एकठांय येवपाक जाय, मोगोचेर मागीर या. तुमची आज तयारी आहा विजय सरदेसाय बरोबर वचपाची? हांव तुमकां एकूच प्रश्न विचारता हेजेर, हय 5 चड काय 17 चड? 5 चड काय 17 चड? एकूच सिंपल कॅल्क्युलेशन, सारकी भुरग्याक सुद्दां खबर आसतलें. बरोबर. सो डेफिनेटली तूं म्हणटलो की 5 चड जावपाक शकना, 17 चड. 17 आसतना आमचे बरोबर आयले ना, तेजे नंतर आमचो एक आमदार गेलो, 16 उरले. 16 आसतनाय परत कोण युनिटी करुया म्हणून सगळ्यांनी सांगलें, 16 आसतनाय ती युनिटी जाली ना. तेजे नंतर आनी 2 जाण गेले, आमचे कडेन 14 उरले. 14 उरले तेन्नाय सांगलें आमी युनिटी करुया, तेन्नाय युनिटी जाली ना. तेजे नंतर बाय इलेक्शन जातकच 14चे आमचे 15 जाले. तेजे मजगती जो मुख्यमंत्री आशिल्लो, ज्या मुख्यमंत्र्या खातीर ते गेल्ले, आमचो सपोर्ट हो त्या मुख्यमंत्र्याक म्हणून गेले. तो मुख्यमंत्री थंय आसतना सगळ्यांनी केले आमी एक युनायटेड जावया, सगळे एक युनिटी करुया आनी BJPक उडोवया. सो तेन्नाय 15 आसतनाय आमचे 15 लोकांक कमी दिसले. पूण आयज आमी 5 आसात. जेन्ना 15 आसतना युनिटी जाली ना, ती 5 आसतना युनिटी करून कितें फायदो जातलो? आनी तो कोणा बरोबर युनिटी करतले? सो हो प्रश्न जो आसा, म्हणजे जे आमी सांगता की जें कितें लोकांक जाय, लोकांचो विश्वास जो आसा तो आमी संपादन करतले जाल्यार आमी मिस्टेकी करपाक जायना. नाही युनायटेड फ्रंट कोणा बरोबर? युनायटेड तुम्ही म्हणतात युनायटेड फ्रंट जाय, पण तुम्ही म्हणतात हो नाका तो नाका तो नाका. आमी तो नाका न्ही, म्हागे जनरल हे हांव इंडिव्हिज्युअल स्पेसिफीक आसना. जेचेर लोकांचो विश्वास आसा की हो आमकां फुटोवपा ना. बरें, आयच्या स्पेसी भितर कारण आमकां खबर आहा न्ही प्लेयर्स कोण आहा ते, पॉलिटिकल प्लेयर्स कोण आयचे तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा. आज तुका कितें दिसता की काँग्रेस कोणा बरोबर अलायन्स करपाक शकता? जो पक्ष BJP बरोबर केन्नाच कॉम्प्रमायज केलो ना, खंयचोय आसूं, त्या पक्षा बरोबर काँग्रेसीन वचप न्ही हें आयज लोकांचें मत आसा. आमकां वील बी हॅपी टू हॅव अ हॉनरेबल डिफीट फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा. जो लोकांनी आमकां हरयलें, फाल्यां लोकांनी ठरयलें की काँग्रेस नाका. सो आमकां लोकांनी ठरयलें तें एक हॉनरेबल, आमच्या आतां ZP इलेक्शनाक आमी कोणा बरोबर अलायन्स केना, लोकांनी आमकां हरयलें, ओके, आमकां एक हॉनरेबल डिफीट दिसलो, आमी आमच्या टर्म्साचेर इलेक्शन लडयलो. फाल्यां 2017 लोकांनी आमकां जिखयलें, पूण थोडे एक जे स्वार्थी राजकारणी आसात, जेणी लोकांचेर विश्वासघात करून तेणी BJP काडलो. ह्या लोकांचेर परत कितलो विश्वास दवरप हें लोकांनी सांगचें आमकां. लास्ट म्हाका न्याय जर लायलो जाल्यार MGP इज आउट, गोवा फॉरवर्ड इज आउट, NCP आयज NCP गोंयांत आसा खंय? आनी जे आसा ती बीन तो म्हणटा ते म्हणटा मुख्यमंत्री बरो. जेन्ना मुख्यमंत्री बरोबर जेन्ना NCP आसतली, त्या NCP बरोबर हांव म्हागेलें एकूच हें, लोकांनी फाल्यां सांगलें तर तुमी हे सगळे जेणी आमकां लोकांक फटयल्ले, फटोवन BJP सरकार हाडलेले आनी जे BJP बरोबर रावल्याक तेंचे बरोबर तुमी सरकार कर, लोकांनी सांगो न्ही. जेन्ना लोकांचो सेंटिमेंट्स येतलो, लोकांचो सिग्नल येतलो आमकां कांय ना. जेन्ना लोक म्हणटा तुमी असले विश्वासघाती लोकां बरोबर वचनाकात, जेणी तुमकां सोडून जे 10 आमदार जावं कितले कोण गेले तेंचे बरोबर वचनाका. आमी तर लोकां विरुद्ध वचून तर अलायन्स करपाक गेले. शेवट आमी इलेक्शन जे लढटाक ते फक्त इलेक्शन जिखपाक जर फोकस केलो जाल्यार इलेक्शन आमी जिखपाक शकना. आम आदमी पार्टी आमी लोकां बरोबर गेले जाल्यार लोकांक जिखोवपाचे. आम आदमी पार्टीन जर तेंचे जर इंटेन्शन क्लियर आसा BJP व्हरपाचें आनी ते जर मुखार सरतात जाल्यार काँग्रेस शूड बी ओपन फॉर दॅट. You are saying Congress should be open for alliance with आम आदमी पार्टी. बट त्यांचो जर सिग्नल जर क्लियर आसा की एकच पार्टी जे अजून मेरेन BJP बरोबर गेले नात, पूण त्यांचो जर सिग्नल अशें हें जालो की आमी पार्लमेंट टायमार सुद्दां आमी तांकां अप्रोच केल्ले की तुमी लडयनाका, मुखार आमी असेंब्ली टायमार आमी बरोबर रावया, थोडी सीट्स हें केल्या. पूण तेन्ना त्या टायमार तेणी आयकलें ना आमचें आनी तेणी दोनी कडेन सीट. तुम्ही म्हणटात तांचे विचार तांकां करू दी, बट फ्रॉम काँग्रेस सायड the only party right now you are open to do an alliance is Aam Aadmi Party. So we can think of opening alliance with Aam Aadmi Party. But with others तुम्ही म्हणटात की तांचेर खूब बरबटिल्ले आहा. म्हणजे जे कोण विश्वासघात करून गेल्ले आसा लोकांचो, त्यांच्या बरोबर आमी हें गेलो तो श्राप लोकांचो आमकां लागतले. आनी तितूंतले थोड्यांनी सांगलें की कोण BJP बरोबर येतले तांकां श्राप लागतले म्हणून. म्हणजे ती जर उतरां परत जर खरी जाली जाल्यार ते श्राप आमकांय लागतले. ओके, गिरीश बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you.